भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्याक येवकार. असेंब्ली भितर जेन्ना मेजर इश्यूज येतात तेन्ना म्हाका दिसता ताजे पडसाद हे गोंयभर पडटात. पॉलिसी आसूं, कायदो आसूं, अमेंडमेंट्स आसूं आनी हाज्या पयलीं केल्ले जे कायदे आसात त्या कायद्यांचे परिणाम आसूं, ह्या सगळ्या गजालींचेर असेंब्ली भितर चर्चा जावप गरजेची आनी ती जेन्ना जाता तेन्ना ताजो परिणाम सगळ्यांचेर पडटा. सो फायनली जाता ना करून हांव अशें म्हणपाक शकता की आज एक असेंब्ली भितर हॅप्पी बिगिनींग जाली. ती हॅप्पी बिगिनींग कितें जाल्यार फायनली आमकां TCP मंत्र्या कडच्यान उत्तरां आयकुपाक मेळ्ळी, जी इतली दीस सबज्युडीस म्हूण आयकताले ती आमकां फायनली आयकुपाक मेळ्ळी आज उत्तरां. म्हणून हांव हॅप्पी बिगिनींग म्हणटा ह्या गजालीची आनी लौकीक सरळ तुजी म्हऱ्यांत येता. पयलो विशय जो घेवया आमी, तो पयलो प्रश्न जो विरेश बाब बोरकारान काडलो आनी तातूंत भितर तो प्रश्न जरी तांचो एका गांवचो आसलो तरी तांणी ताका एक राज्यव्यापी अशें स्वरूप दिलें, जातूंतल्यान की कांय ऑफिसर कशें काम करतात, प्लॅनिंग कशें करतात, सायट इन्स्पेक्शन कशें करतात, रिपोर्ट कशें करतात, तांचे सायनी कशी मारतात, हो विशय तर ताणें मुखार हाडलोच. त्याच बरोबर गोंयच्या भायले गडगंज लोक येवन हांगा जेन्ना जमनी घेतात आनी प्रोजेक्ट उबी करतात ते हांगच्या थळाव्या लोकांक कितली किकोत करतात तेंवूय ताणें दाखोवन दिलें. ताच्या मुख्यमंत्र्याक उबो रावन कांय गजाली सांगच्यो पडल्यो. नेमकें कितें घडलें ताजे वयल्यान सुरवात करया. कित्याक लागून विरेश बाब सामको इतलो चडफदार रितीन उलयलो? प्रमोद, हे क्वेश्चन हरशी फाटल्या मार्चाचो जो ह्या असेंब्ली पोस्टपोन केल्लो आनी परत मागीर तो पोस्टपोन करून 7 तारखेक केल्लो. म्हणजे तो सो येवपाचो आसलो तो आयज आन्सर करपाक. ती नेवराच्या एका गांवांत तो प्रॉपर्टी जी एकटे दिल्लीवाल्यान घेतल्या तेजेर तेजो विरेशान तो मुद्दो बरे तरेन मांडलो. बरो तो आर्ग्युमेंट जाले तेजेर. सुरवातीक विश्वजीत अशें मुडान आसलो की आपूण टॅक्निकल पॉयंटांचेर हें करतलो, जशें तेणी तुमी इन्स्पेक्शन सारकें करता. हय, आमी इन्स्पेक्शन सारकें करता. उत्तर ना, सोंपलें उत्तर. ते युरीचे बाबतीन तेजे प्रश्ना वेळार जाले. तुमी कन्वर्जन आपल्या शब्दूत लागना म्हणपाक तो लागता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक. आपले करेक्शन जाता नाल्यार आपले झोन चेंज जाता. तुम्ही प्रश्न सुद्दां रिटर्न विचार, म्हणजे अशे दोन्ही प्रश्नाचे, युरीच्या आनी विरेशाच्या दोन्ही प्रश्नाचे तेणी तांकां बरे वगत खेळयले ह्या टॅक्निकल गजालीचेर, ह्या वर्डांचेर. सो विरेशाच्या प्रश्नाचेर विरेशान बरे तरेन मुद्दो मांडलो. जो दिल्लीवाल्यान जो प्लॉट घेतलेलो तेजे मदल्यान रस्तो गेला, तेजी कशी थंय पायपलायन आसा, 2 बांय आहा, एक देवाक लागपी बांय आहा. हे आसतना 6 मिटरचो रस्तो तो 3 मिटरूच कितलो तरी आहा आनी तेजे तो तितलोच केला आनी तेजे सायडीन गटार ड्रेनेज उबी केल्या. आनी थंय इशू जाल्लो एकदम गांववाल्यांचो आनी ते जे जमनीचे ओनर आहा ते पुलीस स्टेशनान गेल्ले आनी 2दा इन्स्पेक्शन जालें TCPचें. सो पयलीं जेन्ना कांयच बोवाळ नासलो तेन्ना त्या इन्स्पेक्शनाक एक वेगळे डिटेल्स आसल्यो. मागीर विरेश बी स्वता इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना त्यो बांय, ते पायपां आहा ती, हे सगळ्यो गजाली घालपाक लायली रिपोर्टान. जे PWDच्या हितून तो रस्तो दिसना त्यो गजाली तेणी मारली की रस्तो थंय आहा, इतलीं वर्सां लोक तो वापरता. म्हणजे 40 वर्सां पयलींचो, म्हणजे पुर्तुगीज टायमा वयलो असो म्हटलें तेणी रस्तो आहा तो प्लॅनाचेर दिसना म्हणपाक लागलो. फाल्यां तो जो दिल्लीवालो आहा म्हणपाक लागलो प्लॅनाचेर रस्तोच ना, ही सगळी आपली प्रॉपर्टी, अशे प्रॉब्लेम करपाक शकता. हे सगळे तेणी मुद्दे मांडले पयलीं विश्वजितान. आनी त्या ऑफिसराची एक्शन मागली. पयले इन्स्पेक्शनाक एक जाता, दुसऱ्या इन्स्पेक्शनाक येता, रिजनल प्लॅनाचेर थोड्यो गजाली दाखयल्या त्यो रिपोर्टान रिफ्लेक्ट जायना, हे तेणी ऑफिसराची एक्शनूय मागली. मागीर बरोगत आर्ग्युमेंट जाल्या उपरांत विरेशान तो बरोगत ड्रॅग जाल्या उपरांत विशय तो मुद्द्याचेर परत येवपाक लागलो आनी मागीर विश्वजितान ताका उत्तर दिलें आपूण PWDक सांगता आनी तो रस्तो थंय नोटिफाय कर म्हणून सांगता. मागीर आनी फुडें विशय आयलो तेणी की तो जो दिल्लीवालो आसा ते बाकीचो पायपाचो विशय बी उरलेलो तेजो. तो दिल्लीवालो आहा तो आमची घरां मोडटलो म्हणटा गोंयकारांची. पुलीस स्टेशनान घेवन गेलो आपणी. TCP मिनिस्टराक फोन मारलो, तेणी रिस्पॉन्स दिवना. सो हे जे जमीन घेता दिल्लीवाले ते हांगा येवन इन्वेस्टमेंट करता आनी मागीर ते लोकलांक सतयता. लोकलांक तेंची घरां तेजेर मागीर मुख्यमंत्री इंटरव्यून जाले. एक्चुअली मुख्यमंत्री चडशे
TCPचे मॅटर चालू असता तेन्ना वा विश्वजीत जेन्ना आन्सर करता तेन्ना तो फूल आपल्या कॅपेसिटीन उत्तर दितना मुख्यमंत्री केन्ना चडसो इंटरव्हीन जायना. पण आयज ते जाले आनी तेणी सांगलें कोण म्हणटा काय म्हणून घरा मोडटलो, आपल्या कडेन हाड म्हणपाक लागलो. मॅटर पुलीस कंप्लेन फायल करपाक लागलो. आपूण पळयता कोणाची घरा मोडपाक कोण येता तो. आमच्या गोंयकाराच्या घरा हात लावप, आमी घरा वाचोवपाचे खातीर सगळें करता, मोडपाक कोण येता. म्हणजे तेणी एग्रेसीव एक स्टँड घेतलो. त्याच बरोबर मागीर ते बाकीचे विशय आसले, रस्तो दाखोवपाचे, मागीर त्यो दोन बांय आहा त्यो दाखोवपाचे, पायपलायन आहा त्यो सगळ्यो गजाली तेणी थंय एश्युरन्सीस ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. आनी मुख्यमंत्र्यान कोट केले, मंत्र्यान तुका हे फ्लोर ऑफ द एश्युरन्स दिला, हे जी गजालीचे फ्लोर ऑफ द एश्युरन्स दिला ते तशेंच जातले, हेजे एश्युरन्स मुख्यमंत्र्यान मागीर दिले. जयल बाब, म्हाका हातूंत भितर दोन म्हत्वाचे मुद्दे दिसतात. पयले म्हळ्यार हो एक गांवचें हें उदाहरण, पण ही काणी आज गोंयच्या खुबश्या गांवची जाल्या. आमचे ट्रेडिशनल रस्ते आशिल्ले ते घडये 3 मिटराचे आसात म्हणून ते रिजनल प्लॅनाचे घडये दिसले नासतले. आज थंय कोण तरी, आनी पयलीं जे गोंयकार लँड ओनर्स आशिल्ले तांचे खातीर ती पुर्वापार चलत आयिल्ली वाट, पुर्वापार चलत आयिल्लो रस्तो, ते केन्नाच तो रस्तो बंद करपाची, विंदो करपाची, कंपावंड घालपाची भाशा उलयनाशिल्ले. आज आमी जमनी विकल्यो, भायल्यांनी कोण तरी येवन थंय प्रोजेक्ट बांदपाक घेतले, तांकां त्या गांवचे पडून गेलें ना, आमचे पारंपारीक रस्तो आनी वाटांचे पडून गेलें ना, तांकां त्या बांयचेय पडून गेलें ना. आनी अशी परिस्थिती भितर आज सामकी पोटतिडकीन विरेश बाब उलयलो आनी सरकाराक ताजेर एक भुमिका घेवची पडली. हाव सिरियस डू यू थिंक वॉज दीस इश्यू? ऑल्दो इट कन्सर्न्स वन विलेज, don't you think this is a story that we are going to see playing all over Goa in different villages now? Absolutely. Pramod, हो इश्यू एकूच विलेज आशिल्लो, पण the repercussions of this or actually the implications of this were across the Goan landscape. I'll tell you why. एक तेणी आता मुद्दो काढलो की clearances have been given when in contradiction to the plan. The plan एक सांगता आणि तुझो clearance एक सांगता. In on the fact of it, clearance should not have been given because the plan does not allow it. विरेजन एक हें काढलो की how were these clearances given? Were your officers on the ground? Did they inspect it? If they inspected it, what did they find? And how, on what basis have they given the clearance? तेजे वयल्यान कांयच उत्तर नाशिल्लें. TCP मिनिस्टरान म्हणलें की yes, they have made an inspection. Point number one. Second is, why were people coming on the roads, and why had the MLA also to join people and protest that this is, why are we coming to such a state if things can be sorted out? Yeah. It looked as if today, I mean, everything fell in place eventually. Correct. आता एक बरो इंटरेस्टिंग तेणे विश्वजितान point raise केलो at the fag end of it, saying that henceforth clearances will have to be authorized by 2 officers and there will be a photographic or a videographic submission along with the clearance to see to put everything in place. Having said that, now henceforth maybe we will see a lot of these things being wiped off. But Pramod, अशें दिसता की why are officers not held accountable? एक example लेता तुका. In the health department, okay, the health minister is very categorical in saying that लोकांक त्रास जाले नाका. आपण वचून तांकां सामको उठसूट कोण ऑफिसर्स आसा, डॉक्टर आसा, कोण असो आसा, ऑफिशियल्स आसा, तांकां सस्पेंड करतलो, हें करतलो, तें करतलो. Why is the same yardstick not applied here when there is an illegality being imposed on locals? When locals are being forced onto the road, when locals have been threatened that their houses will be demolished and all sorts of things, abusive language has been used. Why is the TCP minister not acting the same way? He is the same anger which he is showing in the health department. I want to the pain which the people are suffering is the same. Yeah, very important point. पांडुरंग हो जो मुद्दो आसा ताणी इवन विश्वजीत राणे आनी उबो रावन सांगले की ह्यो गजाली ऑफिसर लेवलाचेर जातात बी म्हणून. विरेश बोरकारान थंय 2 रिपोर्ट दाखयले. एक रिपोर्ट, पयलो रिपोर्ट जातो भितर हो रस्तो त्यो बांयो बियो नात सायट इन्स्पेक्शनाचो. दुसरो रिपोर्ट जातो भितर ह्यो दिसता आनी त्यो एकाच डिपार्टमेंटान केल्ले 2 रिपोर्ट. सो ज्या पयले रिपोर्टाचेर जंय ह्यो गजाली गायब आसात तो ज्या ऑफिसरांनी केला तांचेर एक्शन घेवची अशी तांणी मागणी केली, जाचेर लास्ट मेरेन तांकां एश्युरन्स मेळ्ळें ना. हो अकाउंटेबिलिटीचो जो प्रश्न आसा तो आज खंय तरी कमी जायत चल्ला. अकाउंटेबिलिटी म्हणच्या पेक्षा, कारण गव्हर्मेंट ऑफिसरांक तूं कितलें जरी हें केलें जाल्यार जे पॉलिटिशियन त्या खात्यांनी येतात तेन्ना आपणाक जाय तशें ते फायली क्लियर करून प्रोजेक्ट अप्रुवल दितात. सो ऑफिसरांक तूं हें धरून, एक्चुली ऑफिसरांचें काम तें काम पॉलिटिशियनाचें न्हीच.
हे ऑफिसरांनी काम पळोवपाक जाय. पूण ह्या गोश्टीचो आयज जो डिस्कशन जाला तेजे हांव संबंध कालच्या गोश्टी कडेन लायता. काल माविनाच्या एका विशयाचेर असो डिस्कशन जाल्लो की तुमी ग्रामीण भागांनी जे मेगा प्रोजेक्टांक व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगांक जे अप्रुवल दितात ते थंयसरली कॅरिंग कॅपॅसिटीचो तुमी अभ्यास केला काय असो प्रश्न काल कार्लोसान मी उपस्थित केल्लो. आनी हो आयचे गजालीक तोच लागता. ह्यो आमच्या गोंयांतलो विरेशांचो मांडलेलो प्रश्न आहा तो गांवागांवांनी होच प्रश्न आतां निर्माण जावपाक लागला. आनी हेका TCP सारके डिपार्टमेंट आसत जाल्यार म्हाका दिसता मेन TCPच लागता आनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा तांकां की तेंच्यांनी हो विशय आतां घेवपाक जाय. कारण कालचो जो विशय आहा कॅरिंग कॅपॅसिटीचो की बाबा खऱ्यांनी करेक्ट एखादो प्रोजेक्ट ह्या गांवांनी आमच्या उपकारता काय पयलीं थंय उदक ना, थंय पयलीं लायट ना, थंय पयलीं रस्ते सारके ना. आनी अशा वेळार तुवें जसो आतां विशय काडलो तर आयजूय हांवें अग्रलेखांत तो बरयला की जी परिस्थिती उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र आनी केरळान जी आयल्या तीच हांगा येतली एक दीस. ह्यो जे आमचे बायो हेंच्यांनी पुरयल्यात, व्हाळ पुरयल्यात, पारंपारीक वाटो जे पुरयल्यात, हे सगळे जर गोश्टी जर तूं पळयलो, दोंगर कापल्यात, स्लोपांचेर परमिशनां दिल्यात, एक दीस ना एक दीस गोंयानूय ही परिस्थिती येतली की हे आमच्यो ज्यो पारंपारीक गोश्टी आशिल्ल्यो त्यो काबार करून हेंच्यांनी जे व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट बांदल्या पळय एक दीस हे गोंयच्या मुळाचेर उठटले सगळे असले प्रोजेक्ट. अशें म्हणजे म्हाजें हे ठाम मत आसा. आयज हांव तें बरयलां आनी योगायोगान तो विशय डिस्कशनाक आयला. एक खरो बरो मुद्दो तेणी उपस्थित केला. आनी हो फक्त हो सांत आंद्रेचोच न्ही, गोंयभर फाटल्या दिसांनी कामोर्डेचो विशय आयलो, गोंयभर होच विशय आहा. पळशीत थंय हेंच्यांनी दोंगर कापून जे तरेन प्रोजेक्ट अप्रुवल दिल्ले आसा. म्हाका दिसता सरकारान गोंयच्या कॅरिंग कॅपॅसिटीचो तुवें आनी एक फावट उल्लेख हो विशय काडलेलो हेतून डिबेटीन की हे कॅरिंग कॅपॅसिटीचो विशय जो आसा तो सिरियसली घेवन व्हिजन डॉक्युमेंटाच्या पयलीं कॅरिंग कॅपॅसिटीचो रिपोर्ट तयार जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता लौकीक हो इम्पॉर्टंट विशय कॅरिंग कॅपॅसिटीचो कितल्याच कारणां खातीर इम्पॉर्टंट की आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर ते मागीर ग्रामीण आसूं किंवा शहरी आसूं. आज सरकार म्हणटा मॅक्झिमम तुमकां 2 ते 2.5 वरां उदक दितलें म्हूण, पूण कन्स्ट्रक्शनां वाडत आसात. उदकाचें ऑगमेंटेशन त्या दृश्टींतल्यान जायत ना न्ही. त्या दृश्टींतल्यान आमचें पार्किंगाचें ऑगमेंटेशन जायना, त्या दृश्टींतल्यान आमचे बाकीचे सिवीक एम्युनिटीसाचें ऑगमेंटेशन जायना. आनी काल हो विशय बरे भशेन चर्चेक आयलो की बाबा हें कशें करपाचें. तुमी जर अशी परमिशनां जर दीत सुटले जाल्यार हें कशें चलपाचें. आयच्या घडयेक ह्या गोंयच्या आमच्या गांवागांवाचो तर जावंकच जाय, पण बेजीक गजाल जेन्ना परमिशन दिता खंयच्याय प्रोजेक्टा खातीर तेन्ना त्या गांवाची तांक तो प्रोजेक्ट आपल्या भुजार घेवपाची आसा काय कितें हाजो अभ्यास करप हें आज सामकें मॅन्डेटरी जाल्लें ना. प्रमोद बरोबर. आनी अशें कालच्या डिस्कशनाक गेल्ले हय तेन्ना एका आमदारान मेन्शनूय केलें की एक 4 पंचायतीची नांवां घेतलीं, तेंच्यांनी रेजोल्युशनां घेतलां की आमचे पंचायत वाठारांतली कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी करा. आमचे कडेन ते एक्सपर्टीज ना, आमचे कडेन ताक ना ते करपाचे. सो पंचायत डिपार्टमेंटान सांगलें तुमी आमच्या विलेज पंचायतीची कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास करा. पण काल जेन्ना ह्या विशयाचेर डिस्कशन जातालें तेन्ना पंचायत मंत्री माविन बाब एश्युरन्स दिवपा तशें पयलीं कन्विन्सिंग दिसनासलें. ते तेंच्यांनी इश्यू काडले खूब कसले प्रोजेक्ट येयले जाल्यार पंचायती कश्यो सतयता, डेव्हलपमेंटाचो विशय, डेव्हलपमेंट कसो फुडें व्हरपाक अशे विशय काडले. मागीर म्हाका दिसता विजयान उबो रावन एक सांगलें तूं कॅरिंग कॅपॅसिटी चो अभ्यास करतलो काय ना. तेजेर आनी कितें तरी उत्तर दिलें. परत तेणी रिपीट केलो की कॅरिंग कॅपॅसिटी अभ्यास करतलो काय ना, एकूच प्रश्न आहा म्हणून. सो तेणी मागीर म्हटलें आपल्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक इनवॉल्व करचें. आपल्या डिपार्टमेंटाचें डायरेक्ट काम न्हू, ताका TCP लागता, बाकीचे डिपार्टमेंट लागता. सो हेतून एक कितें तरी करुया, पण ठाम अशें एश्युरन्स नासलें. म्हणजे सरकाराचें इंटेन्शन दिसना ठाम एश्युरन्स अशें येवना की कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास करतात म्हणून. करुया म्हटलें. म्हाका दिसता गोंयचे खातीर हो सगळ्यात म्हत्वाचो मुद्दो की आमच्या कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास जावप. कारण आज विधानसभेत उलयतना जोयल बाब प्रश्न आयलो की 1000 हिल कटिंगाचे कंप्लेनी आयल्या म्हणून. 1000 आनी ह्यो 1000 हिल कटिंगाचे जेन्ना हे आता 2 मुद्दे हातूंत भितर. पयलो मुद्दो आमचे एक्झिस्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक्झिस्टींग उदक, एक्झिस्टींग रस्ते, एक्झिस्टींग लायट ही जे भरमसाट वाड जी चल्ल्या रियल इस्टेटी भितर ताका सप्लाय करपाक शकता काय कितें. दुसरो मुद्दो जो आसा ज्यो गजाली आमचे रिप्लेनिशमेंट करतात ह्या सगळ्यांच्यो तेच जर दोंगर, तीच जर रानां, तीच जर झाडां पेडां जर आमी अशे तरेन कापपा लागले आनी नश्ट करपा लागले जाल्यार आनी उरतले कितें काय म्हण. ह्या दोनूय विशया कडेन जोयल बाब सरकारान ह्या कॅरिंग कॅपॅसिटीच्या दृश्टींतल्यान कशें पळोवपाक जाय. प्रमोद, कॅरिंग कॅपॅसिटी इज अ लॉंग टर्म प्लॅन. कॅरिंग कॅपॅसिटी इज अ स्टडी which we'll have to do village wise maybe, and see how much of a development can happen within each area. That is a long term plan. But what we
are actually lacking right now is a mechanism to stop all these illegalities. Like for example, I'll tell you, we have said that 1,000 cases have been reported of hill cutting. And government also agrees that this should be stopped. Yeah, this is to be stopped. We don't have any mechanism to stop these cases, you know. And what is happened out of these cases? People have gone ahead cutting hills, building. The TCP minister himself has admitted that people have bypassed the TCP and created plots. Yeah. So, don't you think that there should have been a mechanism in place, or maybe a quick response from the concerned department where these things have to be stopped? Otherwise, कशें जातलें प्रमोद की उठ सूट कोणूय उठतलो आपणे जे स्लोप कटिंग हिल कटिंग सगळें करीत बसतलो आनी department will wait for somebody to complain, and then the mechanism will start moving, the entire machinery will start moving by the time everything is done. Yeah. So probably what we are looking right now is a complete failure. We need to put a system in place where these things have to be reported immediately and action taken. I think there has to be primarily an intent to act. Intent to act decisively and quickly. Yeah. पांडुरंग बाबा कसं करपाचो कारण आज प्रश्न तो आयलो आणि तो विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी विचारलो तो प्रश्न 1000 कंप्लेनी येतात हिल कटिंगाच्यो हातूंतली कितली जाणांक तुमी फायनली प्रोसिक्यूट केले का म्हणून आणि सरकारा कडेन उत्तर नाशिल्लें ती इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावतात हाजें समाधानकारक उत्तर सरकार दिवपाक शकल ना ही कित्या खातीर आणि जायत ना खूप वर्साच्यान हें आसा हिल कटिंग खातीर फ्लायिंग स्क्वॉड बी केल्ले आसता ते विजीट करता ते एक रिपोर्ट करता आनी जाता केन्ना चुकून एखादी FIR जाता पूण हे कोण सिरियसली घेयना गव्हर्मेंटाक मुळान हेजेर म्हाका दिसता कांयच म्हणजे गांभीर्य तेजे गोश्टीचे कळोवकय ना काय खबर ना पूण एक दीस जेन्ना फोंडान पडटलें कितें जातलें पळय लँडस्लायड लोकांचो जीव वचचो पडटलो तेन्ना हे लोक जाग्यार येतले अदरवायज हे जे फ्लायिंग स्क्वॉडा बी केल्ली आसा हे फक्त दोळ्यांक उदक लावपाची कामां ही हे लोक येतात थंय पळयतात आनी परमिशनां दिवपी आनी तूं कर रे अशें म्हणून सांगपी हेच ऑफिसर असतात ना आनी एक गजाल आमी परत परत पळयल्या की मॅक्झिमम केसी भितर कोणी तरी कंप्लेन करची पडटा हिल कटिंग चल्लो म्हणून सामकें आपूण जावन त्या ऑफिसराक केन्नाच दिसना आपूण जावन त्या फ्लायिंग स्क्वॉडाक केन्नाच दिसना मॅक्झिमम केसी भितर कोणी तरी कंप्लेन करपा जाय मागीर ते ऍक्ट जातात न्ही लोके बरोबर प्रमोद आनी आज जेन्ना हिल कटिंगाचो विशय युरी बाबान काडलो 1000 मायज कंप्लेनी येयल्या म्हणून तेन्ना एक एश्युरन्स येयलें मंत्र्या कडल्यान की 2 गजाली येयल्यो तितून एक हिल कटिंग आनी दुसरें इलिगल प्लॉटिंग जाता म्हणून ऑर्चर्ड लँडाचें बी सो हेज्या खातीर तेणी म्हटलें कितें तरी आपूण कायदो नेक्स्ट सेशना पर्यंत हाडटा एक्चुली TCP एक्ट असो स्ट्रॉंग आहा इम्प्लिमेंट करीत जाल्यार तरी आसतना ऑर्चर्ड प्लॉटिंगाचे वेगळ्यो वेगळ्यो ज्यो वाटो आहा पळय न्हू जो 4000 स्क्वेअर मिटर बी पयलीं जेन्ना विजयाच्या टायमार केल्लो की तेच्या सकयल सब डिविजन करपाक मेळचो ना आतां 4000 ते पर्यंत करता आनी ताचे कुडके भितरले भितर करता लोकांक विकता सगळे प्लॉटाचे सगळे लोक ओनर आसता भितरले पण तांकां तेंच्या वाट्याक तो 300-400 स्क्वेअर मिटर आसता पण आपलो प्लॉट आपल्या नांवार जायना असले प्रकार जे प्लॉटिंग करता पळय न्हू तेजे चल्ल्या हे गजाली आनी हिल कटिंगाची गजाली स्ट्रिक्ट आनी कायदो स्ट्रिक्ट करपाक फुडल्या सेशन पर्यंत तेणी हाडटा म्हटलें मागीर 17/2 जेन्ना ताका एक्चुली आयज आमकां दिसलेलें की आमदार बोळा जातलो विश्वजीत उत्तरां दिवपाक मातशी फाटी फुडें करतलो बोळा तेणी तरी मेन्शन केलें लोकसभेन किरण रिजिजून म्हटलां जी मॅटरां सबसिडीज आसतली ती हावजान डिस्कस करपाची ना असो तो एक स्टेटमेंट जाल्लो तेजो आदार तेणी घेतलो पण खुबश्यो गजाली सांगल्यो पूण म्हाका दिसलें ओपोजिशन कितल्यो करेक्शनां केल्या कितले झोन चेंज केल्या हेजेर आवाज करतले पण हे विरेशाचो विशय आपल्या गांवाचो आसलो आनी युरीन एक वायड प्रॉस्पेक्टिवान ते घेतले तितून एश्युरन्सां मेळ्ळी की 17/2 अंडर जे आहा ते कोर्टान आहा आनी कोर्ट कितें सांगता ते फायनल सो आतां कांय सांगना कोर्ट डिसिजन घेता ते आमच्या खातीर फायनल आसतलें मागीर लॉ हाडटा ते तेणी सांगलें फुडले सेशन पर्यंत कायदो हाडटा म्हणून आनी अशी ज्यो डिटेल्स पेंडींग उरताले फाटल्या 2 सेशनाक सुद्दां हे डिस्कस जाले तेन्ना ही एश्युरन्सां येतली आसली कायदो एक वेळ हे सेशनाक येवपाचो फाटल्या सेशनाक हे डिस्कस जाल्ले जाल्यार सो अशी एश्युरन्सां जी आयज गरज आसली TCPच्या एक्टा अंडर ती आयज हावजान येयली आनी चडसो आख्खो क्वेश्चनावर TCPचेरूच गेलो कारण सगळे पोस्टपोन क्वेश्चन घेतले आयच्या दिसाचे क्वेश्चन जे आसले ते थंयच उरले सगळे पोस्टपोन जे फाटल्या डिसिजना खातीर जाल्ले ते 5 क्वेश्चन पोस्टपोन आन्सर करपाक आसले 3 कवर अप करपाक शक्य जालें एके वरा भितर जो भुमिका आज विश्वजीत बाब राणे हांणी म्हणी 3 त्यो कॉन्ट्रोवर्शियल गजाली एक 16B 17/2 आनी 39A 16Bचेर तांणी क्लियर सांगलें की डज नॉट एक्झिस्ट सरकार आतां ते कांयच कन्सिडर करना ते विशय सरकारा खातीर सोंपलो म्हणून 17/2चेर तांणी भुमिका घेतली जे कोर्ट सांगतले ते आमी मान्य करतले ताजेर आनी फाटी फुडें विचार करप ना म्हणून
39 तांणी तांकां बरेच गुणायले. 39 तांणी तांकां परत परत सांगलें की प्रोविजनल काय तुगेलें फायनल, कन्वर्शन काय लँड यूज चेंज, अशी तांणी तांकां बरें सापशिडी केली. तांणी सामके स्नेक्स अँड लॅडर्स ते बरे वेळ चालू उरलें. तुका हे जे स्नेक्स अँड लॅडर्स चलताले पळय तेन्ना कोणाक कोण लॅडराचेर पावलो आनी कोण स्नेकाच्या तोंडाक गेलो? म्हाका दिसता प्रमोद ओपोजिशना भितर एक प्रेपरेशन आसूंक ना वॉट दे वॉन्ट टू क्वेश्चन हिम एक्चुअली, यू नो, एंड दे डिड नॉट हॅव अ प्लॅन बी. Now Vishwajit Rane is a very senior minister and he has been handling this, he has been facing all these controversies and he has come well prepared for this. You know, point number one, he said it is sub judice. One part of it you cannot discuss on the floor of the house because it is court. One very important, and that was a game changer. What he said is, if you are talking about conversion, then please ask the revenue department. तेजेर काणी सोंपली. तेजेर आनीक मागीर मुखार फुडें वचोंकूच मेळना तुमकां. सो तेजे फाटल्यान मागीर वॉट आर यू गोइंग टू आस्क हिम? सेकंडली वॉट ही सेड इज एक तुका 900 एप्लिकेशन येयल्या आपणाक फॉर चेंज इन 17 to 900. Out of that we have approved 300 and granted only 200. So तितून भितरूय खुबशें हें आसा की that okay fine, he has not been just rampantly, you know, indiscriminately giving this kind of permissions, but he said that okay fine, he's explained it on the floor. So तेजेरूय मातशें opposition थंड पडलें. So तितून भितर एक ताका ट्रॅप करपा खातीर तांकां कोणें जावंक ना. So all in all it was kind of a, and he stuck to that stand की provisional not final, provisional. ह्या गजालींचेर तो कंटिन्युअस रावलो. And yeah, ह्या गजालीचेर कंटिन्युअस रावलो. And the conversion part which they were harping on all the time, they were talking about how much of land has been converted. He was very categorical in saying that, you know, Baba, this question has to be put before the revenue department. ज्या गजालींचेर टेक्निकली परफेक्ट आसपा जाय आशिल्लें, तुम्ही लँड युजाची विचारतात काय कन्वर्जनाची विचारतात, आय थिंक त्या गजालीचेर ओपोजिशनाक तांणी घुस्पायलो न्ही लोके. बरोबर. कारण ओपोजिशन लिडर आनी कोणी आमदार नवो आहा जाल्यार ओपोजिशन लिडर जे आमी पयला तेका डिमांडा वेळार खूब ते देड वर उलयता आनी ते विश्वजिता मुखार मातशे बॅकफुटार कशें घाले, कारण तो ते शब्दांनीच खेळपाक लागलो. तो म्हणटा रिटर्न सुद्दां क्वेश्चन करता तुमी हाव मच लँड इज कन्वर्टेड शब्द आपल्याक लागना. तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो कन्वर्जन्सानच ते इश्यू करता. आपूण करेक्शन करता अंडर 17 to 39च्या जर झोन चेंज करता हे आपल्याला लागना म्हणून तेणी पयलीं तांकां अडोवन दाखयलें मातशें आनी मातशी तुमकां नॉलेज कमी आहा हें दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी युरी बाबाक तेणी मातसो बरोच असो लज करपाचो टायप थंय प्रयत्न जालो की तूं म्हणटा तें तशें नासता म्हणून. आनी मागीर तेणी उत्तर दिवपाक स्टार्ट केली एक एक करून आनी एक एक करून जें उत्तर ताका जें जाय आसलें हावजा मुखार येवपाक तें दिलें. तितून आनी एक गजाल 16B जेन्ना विशय येयलो, बाकीचे दोन जयल बाबान सांगले तितूंतले 39 अंडर 35 तेणी नोटिफाय म्हणून सांगले. 17 to कोर्टान ना म्हटलें कोर्ट दिता ते फायनल डिसिजन तेजें डिस्कशन करपाक वचना. पण 16B अंडर जे स्क्रॅप केला ते सगळे स्क्रॅप केला. पण तेन्ना थंय ट्रान्जॅक्शनां जाल्ली, थंय अप्रुवलां येयल्ली, लोकांनी फी भरलेली. ते ऑफिशियल ट्रान्जॅक्शन ऑफिशियल अल्टर्नान काडलो तेजे काडपा फाटले केपेचो आमदार अल्टर्नान काडलो तेजे 2 आसले. म्हणजे एक तीर 2 शिकार असलो टायपचो आसलो तो की तुजी ट्रान्जॅक्शनां जाल्ली ती फुडें तो जमीन करता आसतना परत कन्वर्ट ते स्क्रॅप जाल्या न्हू. सो तो अमाउंट थंय एडजस्ट करतले लोकांक काय मुखार तुगेलो कितें तरी एडजस्ट बी करतलो. सो तेणी म्हटलें तेजेर कितें तरी विचार करून डिस्कस करून सांगता. मागीर तेणी विचारलें आनी अनऑफिशियल आहा ती बी कॅरी फॉरवर्ड जातली काय म्हटलें. सो तेजो टोंड खंय तरी आपल्या ओपोनंटा मारपाचो आसलो तो मारलो. थंय ते आपल्याक काय खबर ना, आपल्याक ते काय लागना म्हणून तो विशय थंय तेणी मारून येयलो. टॉन्ट मारला ताणें व्हडलो फातरूच मारलो तो डायलॉग मारून. थंय टॉन्ट बीन तो बारीक आसता न्ही पांडुरंग बाब. हो जो विशय आसा, डू यू थिंक एज फार एज 39A विश्वजीत राणे प्लेड इट व्हेरी टॅक्टफुली. ताणें 16B तांकां सांगलें की कांय ना, आयसोलेट केलो. 17 to परत आयसोलेट केलो, सेईंग दॅट कोर्ट सांगता ते आपूण मान्य करतलो म्हणून. आनी ताणें फूल फोकस 39A हाडलो आनी सांगलें की हातूंत भितर मॅक्झिमम जी आसात ती प्रोविजनल आसात. तातूंत आपूण ऑब्जेक्शन्स आनी सजेशन स्टडी करता. आनी जी नोटिफाय जाल्यात ती हार्डली 20 आसात. बरोबर न्ही लोके? 20च आसात. 20 काय 25 इतलीच आसात अशें ताणें तो सांगून ताणें सारको आयसोलेट करून 35 नोटिफाय केला. 35 नोटिफाय केल्या न्ही. ताणें तें टिपिकली सारकें आपल्याली टॅक्टीक यूज केली थंय. डू यू थिंक ओपोजिशन जेन्ना इतली म्हयन्यांनी ऑर वर्सान
ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या ह्या प्रश्नाची, ओपोजिशन शूड हॅव बीन मोर प्रिपेर्ड? म्हाका अशें दिसता की जे विश्वविद्यालयान सांगले ते सगळ्यांनी मान्य केले. कारण ऑपोजिशना कडेन हें नाशिल्लें की ताका कावंटर करपा खातीर किंवा ताजी स्टॅटिस्टीक तुवें कितली बाबा लँड कन्वर्ट केली किंवा फाटल्या 3-4 वर्सांत कितकी कन्वर्ट जाली हाची आन्सर म्हाका दिसता ऑपोजिशना कडेन नाशिल्ले, किंवा खबर आसतना सुद्दां ते कदाचित विचार नासतना रावले आसता. कारण जे 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 आंकडे त्यांनी आपल्या सभागृहान दिल्या त्याच्या प्रमाण 16B अंडर लौकीक नाल सांगतलो 1.35 crore कन्वर्ट जाल्ली, ती 16B आतां ना म्हणतो. 17-2 अंडर 17 लाख स्क्वेअर मिटर जाल्ली आणि 39A हेतून आपण मिनिस्टर म्हणटा की 2.70 एप्रॉक्सिमेट स्क्वेअर मिटर लॅक आपण ती झोन चेंज केला, म्हणजे कन्वर्ट शब्द तो वापरिना, झोन चेंज केला म्हणून वापरता. म्हणून इतके बोवाळ जो गोंयभर चल्ला, इतक्यो जमनी कन्वर्ट करता हे करता, तर अपोजिशनाक म्हाका दिसता मे बी म्हायती ना किंवा तांच्या कडेन तांकां मांडपाक विशय जमलो ना किंवा मुद्दाम म्हणून तेंच्यांनी केलें नासतलें. म्हणजे हे जे सगळे लोक आतां कितें उलयतात म्हणजे सगळे लोक एक विशय किंवा हे लोक चुकीची माहिती दितात, सो अर्थ आलो ना. म्हणजे सभागृहांत जी माहिती असता ती खरी असता, कारण ते चुकीची माहिती दिवपाक नॉर्मली मेळना, तो ऑफिसर दिवपी तो कोणाच पडटलो. बरोबर. हांव आज इतल्याचेर थांबता, इतल्याच कारणां खातीर थांबता कारण आज खूब दिसांनी ह्या विशयांचेर चर्चेक तरी सुरवात जाली. ती आनीक बरी जावपा जाय आशिल्ली अशें आमकां सगळ्यांक दिसता, कारण गोंयच्या सैमाचे, गोंयच्या विकासाच्या दृश्टींतल्यान, कॅरिंग कॅपॅसिटीच्या दृश्टींतल्यान आनी खूब गजाली चर्चेक येवपा जाय आशिल्ल्यो आनी हाजेरूय मुखारय भासाभास जावची अशें आमकां प्रामाणीकपणान दिसता. सो आमी हॅप्पी बिगिनिंगा वेल्यान सुरवात केल्ली. हांव ताका हॅप्पी एंडींग म्हणपाक शकना, कारण एल्टन बाबान बरें उबो रावन विधानसभे भितर हॅप्पी एंडिंगाची डेफिनेशन सांगलें. ताणें सांगलें की एक मनीस जर न्याय सोदता, जस्टीस सोदता आनी ताका जर फायनली निमाणे कडेन तो जस्टीस मेळ्ळो जाल्यार तो जस्टीस मेळप हें ताजे खातीर हॅप्पी एंडींग म्हणून. तें अजून मेरेन जालां अशें म्हाका दिसता. आमी 4 जाण जे आसा ह्या पॅनलाचेर वर्क इन प्रोग्रेस म्हणटले, तें जावचें इतलेंच मागता आनीक थांबता. लौकीक बाब, जोयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.